लोलये पठाराचेर येवपी IITक लोलये पंचायतीच्या कांय पंचांनी तशेंच थळाव्या लोकांनी विरोध उक्तायला। काणकोणची जमीन फुडले पिळगे खातीर राखून दवरपाक थळावे लोक ह्या प्रकल्पाक विरोध करतात अशें पंच शैलेश पागी हांणी सांगलां। जर लोलये पंचायतीच्या सरपंचांनी लोकां वांगडा रावन IIT प्रकल्पाक विरोध केलो ना जाल्यार सरपंचाक खुर्चेवेल्यान उडयतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या। आर्डेस्को खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार। शिक्षण या नात्यांनी आमकां पठार सांबाळपा खातीर IIT खातीर लोकांलो कांयच मेळना हेजेर, पूण जे पठार आहा त्या पठाराची कितली इम्पॉर्टन्स आहा तें आमगेल्या पुराय ह्या वार्डाक खबर आसा। ताका लागून आमगेल्या पठार राखपा खातीर आमी IIT खातीर ओपोज करतात। आतां दुसरी थोडी गोश्टी आहात। गोश्ट म्हळ्यार कितें आहा, फर्स्ट म्हळ्यार आमकां सद्या जमिनी खातीर अशी परिस्थिती आहा की आतां जो त्या सायडीच्यान पोळ्यान तरी तो ताणशी पर्यंत जवळ जवळ वाटोऱ्यांक 2,50,000, मागीर शेंद्र्यांक 1,50,000, कुपांक 3,50,000 आनी ताणशी अरावंड 13 लाख हो कोस्टल बेल्ट पुराय एक्वायर इको टुरिजमांनी हे बी केल्लो आसा प्रायवेट प्रॉपर्टीन। आतां आमचे खातीर शिल्लक जागा आसा म्हणटा तो एकच भगवती पठार। आनी दुसरी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आतां हेजे फुडें रेल्वे खातीर पेरदार लायन येतली, ट्रॅक येतलो ते इन फ्युचर। दुसरी म्हटल्यार आतां 6 लेन जातलो, मागीर हेजे फुडें आमगेले भुरग्यांचें पॉप्युलेशन वाडटलें, गांवचें पॉप्युलेशन वाडटलें। तेजे खातीर आमकां जागो खंय राखून दवरपाचो, तेजे खातीर हो आमगेलो सगळो उद्देश धरून आमी जमनीच्या बाबतींत आमी ताका आतां विरोध करतात। हांवें एक पंच ह्या नात्यान हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां खंयचेंय रेफरन्स ना, खंयच्याय आमकां गव्हर्मेंटान लेटर केलें ना, बाकी सगळे डिपार्टमेंटान लेटर वयता, पूण पंचाक हांगा कोणीच विश्वासाक घेतला आनी पंचायती कोणीच विश्वासाक घेतला। आमकां गांवांक गांवपण्याक सामायण दवरपाक जाय, कित्याक आमगे सगळो गांव आज तुगे बरे भशेन थंय चलता, पूण हातूंतल्यान आनी थंयसर कितें आयलें जाल्यार गांवां आमची चिगळसाण वाडटली। हिंदू क्रिश्चन अशें तुगे 2 भयण जातले, पूण तशें आमकां जावपाक दिवपाक नजो अशें म्हण आमी ताचेर तुगेलो ओपोज करता। IITच्या ओपोज करना, आमी तुगेले त्या जाग्यार आमकां हें जाय। गांव जेन्ना सगळे एक आसा तेन्ना मागीर तांकांय कळटलें, गांवां एकवट आसली जर तांणी हें करता तेन्ना जातलेंच न्ही ऑटोमॅटीक। गांवांतले लोक वोट काय तांचे हे वट्टे तेन्ना मागीर कळटलें तांकां, कित्याक गांव सगळो एक आसा लोलया। आतां जरी आमी थोडी आयली वाड्यांतली, आमच्या वाड्यार सुद्दां सगळे लोक येतले आसा। तर जायना जाल्यार मागीर कितें तरी आमकां उपाय काडचो पडटलो। तो आमी आतां हांव एकटो सांगूंक शकना, हांव सगळे जाण सरपंचा कडेन उलयता, हेंचेर कितें तो डिसिजन घेतलें आमी। पण IIT लागून एक वेळा पंचायत सुद्दां पडपाक शकता, एक वेळा म्हणून इतले तूं मान इतली तुका हांव सांगूंक शकता की म्हळ्यार इतलो आमगेलो विरोध आसता का। पयशांचे नोटाचेर जे पयशे बरेय उरता ते वाचूंक पडटा एज्युकेटेड। आमी डिग्री ना उरत, पूण आमी एज्युकेटेड अनएज्युकेटेड जे आमचे आरोप जाता पळय, आमी अनएज्युकेटेड न्ही हें तांकां कळपाक जाय पयलें।